ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆರವಾಯಿತೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಈತನ ಸದಾಶ್ವಕ್ಕೆ ದಳವಾಯ ಮಾಡಿದನು ಹರಗರ तू संगीत असेल उत्तर ऐकलं ना ऊन सीसा मेघाला खन्नारा केला तसेल अनुभव जगत असेल कसं नाही नळ चक्रवर्ती सकल संपत्ती पुरा पुष्कळ देवनु रन्ना चमकलवाय रन्न गेलो महाराज रन्न गेलो कालाय तस्मय नमः म्हणतात कालाचे कट्टले का नळ चक्रवर्ती बली गेलवाय तशी असताना नी सामान्य मनुष्याला गती कसा नाही त्या सो ते आळू जेवण तू अशिलो नाही काम करू नशिलो तू काय बाहेर घालली म्हणताने मक्क बाहेर घालली मक्क बाहेर घालची तक धैर ना वेळे या रूप पडून काही बाहेर घालताने ಎಲ್ಲರ ತಾಣೆ ಆమె ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳ ನಿಜ ಅವನೊಂಗೂನಸಿಲ್ ದೇವು ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಕೆದ್ದ ನಿಷೇಧ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಏಕ ಚಿತ್ತಾಕಣ ಮೇಲಾಗಿ ಕೆಸಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಅವಶ್ಯನಜ್ಜ म्हणून कोप्पून निषेध राज्यात होणे काढा येलो तुगाल तसा लेख निष्ठावंत सेवक मेळक झाल्या रे सात जन्माची पुण्य कोरका अरसानातील त्याला सौभाग्य मकाई नक्का म्हणजे तशा ते पण सोड येईल तशासन असं तुका आश्रय दिता होते बळा होते एक छत्र सारू सारू जाण होतं तंतु वासाना व्यसाना जेवणा तुका कसा नाही पण दिला कितले दिवस तू काशा मानस की तिल दिवस तू असे येता वस्ती महाराजा धर्म जेवण धर्मार्थ जेवण करता भाऊक नाही धर्मा जेवताल नाही धर्म जेवताल नाही मग एक उद्देशाचा ವಂಚುಕ ಜಲಾರಿ काम करून तंत मिळाल संधी असते की चारी मुक्काळ जावं तंतूच गेल जेवण काढका म्हणजे उद्देश मी केला धर्मा जेवता लावणे नाही अशी पूरा जर लेखत असते धर्माक कसा मिळता धर्माक कसा मिळता धर्माक त्या भाग्यस्व धर्माक या भाग्यस्व म्हणून लागतं ना तसा लंतू हो नो करता नक्की नक्की धर्माचे काय पुणी ज्याला मज्जान कसा जाता त्यांकडून दोन काम करून मग जल्ला असेल काम करून जीवन करता तुला गुणाक मेचवाला तू तू कसा काम करतो म्हणून सांग महाराजा मग कसं नाही काम दिलं नाव करता काम म्हणता एक म्हणे वागू शक नाव कसं मिळालं तुला भाऊ का हे कसं करता असेल तो ते 1000 गोड्याचे अधिकारी पळून घेऊच्या अंग तिथले गोड नाम गेलं तिथली गोड ना अंग एक लेकार एक 100 गोड असं पुरं 100 त्याला तक्क त्याच्या पुढेची व्यवस्थित जेवण जान असतं ना असतं ते तू आईल पुढले तक्क कामा दाखवून मी गेलं त्याला अन्याय योजनेच्या नाही वा तू एक काम करी ते घोड्याक जाको जाल्यार कुळीत सिजोच्या असं ताका कुळीत सिजोच्या जावको जाल्यार तितल्या उदकाची वेवस्था तूं करता उदकाचे व्यवस्था महाराजा उद्दा काही बायचं दुकान करची उद्दा बाईत नाही मागीर घे मेळटा महाराजा गेला पाय हात पळेल बाय उठून गेला हांव तुका थोंड राज्याक कळसू बांदून बायत बुड्डोन उद्दा बर्रागी पळोवन अपास तांडू हे आता जगतू महाराजा कोळसो कितले जावका दे कोण वर्ष मग एक कळसू काढू जायचं एक दिसारी चुकी तू गेल नाही मी गेली चुकी तुका थोंड मात्र बळयला तुका हात बळे चिरमुटून गेला नाही वा त्याच्या उद्दा तू काढ नाका अनेक काम असं त्या कुळीत सिजोच्या का जावका जाल्यार तसं रकडा व्यवस्था रन्नान तू रक्कूड गेश महाराजा रन्नान तू रन्न वच्चेत मक्क काय ಏನ ಎಲ್ಲರಿ ಅವ್ ರನ್ನ ಒತ್ತಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಸ್ನು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ त्या पूरा मक्क बळ नश्चिर बळू याकंची नवे प्राणी ಇಲ್ಲ म्हणू हे रंगर पळार कस्तान करची महाराज नका सुरेख तू अपशाकून उलोन तू त्या रन्ना वचून तू सांगील उतरा मग जेव्हा प्राणी तुका गिल्ली म्हणून जाल्यार दोष मक्क्यात त्या नका ताका जान विंगड बरी विंगड कसं करतो कसं हांव कसं काम करता म्हाका त्या या म्हणना खंयचें काम दिल्यार करता कसन दिवची तुका राकडाची जायना उदकाची जायना हांव महाराजा हांव ते गोड्याचे पालन करून नशिलो 1000 गोड्याचे ते सगळे काम म्हाका दिल्ला रे एक काम करी गोडाचे खासगार एकलस तू ताका अनुयायी जावन सगळं ಒಟ್ಟು काम करून असल्या सहाय्य जल नवा लय नहीं रहता है लाया लाया की
बळा ओते दिसते बळा त्याला राव आत्ताच काम तुला सर्वच्याची ओके सर्वजण आत्ता सर्वच्याची अच्छा आता सर सर्वच्याची बस बस आई तसं लागे समजाव का समजायला काम दिला मुकाडतून कसा जातो मग ಧಾರಣೆ ಪತಿಯಿತ್ತ ಪೋಗಲು ನಾರಿಮಣಿ ದಮಯಂತಿಗೆ ಜರ ತೋರಿ ನಾರಿಮಣಿ ದಮಯಂತಿ ಎಚ್ಚರ ತೋರಿ ಮೈ ಮುರಿದೆದ್ದು ಕುಳಿತಳು ಬೋರನೆಂದು अय्यो शिव शिव कंची परिस्थिती आयली मक्का कुंडीनापुराची राय जल्लले भीमक रायाल धू जल्लली हवं निषेध देशाची रायू जल्लले रणचक्रावरती लोट्टू वर्ल्डिक जाऊन दोन्ही छेडुवा लोट्टू सुकारी जीवन कटत असताना कोणाल वाईट दृष्टी मेकेल जीवन पडली की म्हणकर रणचक्रवर्ती भाव जल्लले पुष्कराना तक पगडे खेळू पहिलं तिथली तायखंची दुरभ्यास नसतील बिगेल स्वामी त्या खेळू कशी मन केली गी कोतना सोलो म्हणजे कोतना ती मिगेल नळचक्रवर्ती का त्या खेळांत सर्व राजपणा दुवन सोडलेची रन्ना उच्चुका पण मिगेल रत्नीसे असेल दोन चेडवा का गुलार पेटे तंगनो टोजी पक्षी चमकत त्या मळारी हा प्रतिव्रते जायलेली स्त्री बंबल कष्ट सुकारी तंतु समपालू मकाय स म्हणले कोण तंगन पक्षीजी ओटोची तंता बाईसरी शरणामध्ये पावताना थोडे विश्रांती घेव्या म्हणून नावू वैरताना कसं पुळोच हमनाला पुरे उंगल पक्षी घेऊन उपून चमकलेच विचार कर मेगेल वरलाचे कुडक काढू तंगेल मान रक्षण केलं मेगेल सरघात मान रक्षण केलं तन्नीची मग काजी मध्ये वट्टेर सोडू चमकलेची ಎದೆಗೆಟ್ಟೋ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿನಾದರೆ ಹೀಗೆ ವಿಧ ಭೇದದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಹುದು ಎದೆಗೆಟ್ಟು ನಾನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿನಾದರೆ ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಗುದೋ ಒದಗಿ ನಿಂತು ಕನ ಮಾರ್ಗ ಬಿಡಿದೈದೋವೇನು ತುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿ ಬರೆದಂತೆ ಅಗುದೋ ಎದೆಗೆಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇನಾದರೆಗೆ ವಿಧ ವಿಧದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಹುದು ಆ नारायणा अस्सल परिस्थिती मग घेता म्हणून स्वप्नात विलक्षण बमणं मध्ये म्हणते सोन चमकलेची आणि मेगेल जीवन रक्षणे कोण स म्हणून येरंना सोदितना दिसिलेची व्यापारी करणे संगेला उच्चून मेगेल परिस्थिती सांगताना त्यांनी दकेलेले छेदी देशाची वाट
या पूरे देवाल खेड़ो बोलने त्या व्यापारी वैरी नंबिक दूर छेदी देश प्रवेश कर वचुनु आश्रय मग्गुनु मिगल जीवन मुकर्सिता वत्ता हा मग चेदी चक्रवर्ती बाहेर जाऊन असं सुदेशने म्हणाल मिगेल ना मग हाजी अंतापुरा येऊन कितनाही पडेला म्हणके पडत असताना हमगेल हे देशाचे प्रज मस्त संतोष रसाची हाका कारण ते देवाल्याने गुरुगे ध्येय म्हणून हमगेल प्रज सदांही हमका मेळटाना आणि पळयताना संतोष रसताना जीव भरलेल्या आनंद येतस हाका कारण ए मिगेल प्रजेक हांव मिगेल चेडवा म्हणके प्रीती करतस तितले मात्र वे आज थाई तांगेल खंयचे एक ತೊಂದರೆक क्षण मात्रांतू हांव तांकां येवन स्पंदन कोरनो हाजी इतले लायक संतोष रस म्हणटाना हे आमगेल भाग्य न्हू हे भाग्य कोणा मेळटा इतले मात्र वे आमगेले प्रेज आज ताई आमगेल देशांतू एक भर घाल जावो एक उवार जावो आई ना आणि तितले मात्र न्ही खंयचे एक महारोगरुजीन ताई ಏನತ್ತಿಲೆ हमगेले प्रज हा संतोष रसताना हाज्या पशी व्हड भाग्य जे आयवे आनी कसं म्हणारी पल्ली जगताना आमगेल प्रज पुरे येवन बहुपराक 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 म्हणचेची ते आनंद जातस म्हणटाना हाजी हांव राज्य अंतपुराचे राजमार्ग पळयतस दासीने येवन सांगिलेस मक्का मेळू कोणगे एक स्त्री हैला काही कोण म्हणून पळयता वा कोण ते भेटया की ದರುಡಿ ನೀಲಾರೋ ನಿನ್ನಯ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ವರನಾರೋ ಬೆತ್ತವರು ವರನಾರೋ ಬೆತ್ತವರು ಇರುವ ತಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯಾಗೆ ಇರುವ ತಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯಾಗೆ ತಿರುಗುವಿಯರುವು ಈ ಮಲಿನ ವೃತ್ತಿಗಳೇನೋ ತರುಣಿ ನೀಯಾರು ನಿನ್ನಯ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ವರನಾರು ಬೆತ್ತವರು ಆ ಆ एकाएकी एकली जाऊन हायल्या ना मा हाजी ताई तुका हांव आमगे हांगा खंय पळय न्ही तशी म्हणटाना तूं एकली इथे आयली जाल्यार तुगेले तोंडा लक्षण पळयतना तूं सामान्य स्त्री न्ही खंयची एक रायाली भायल आसता पुरो हा हा इतलें मात्र वे तुगेले हे वस्त्र पळयतना तूं कसगी एक तोंदरेन तूं पडला हा म्हणून म्हाका एक भास जातस विसरलेली मिती तेले तूं इत्याक हांगा आयली तुगेले भामूण कोण तुका जल्म दिलेलो हाऊस बापूस कोण म्हणून सांगोयत वा ಕೇಳಾದರಲೆ सांग ನೃಪನರಸಿ ಎನ್ನಯ ಕ್ಲೇಶ ಬೇಳುವೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕೇಳಾದರಲೆ ನೃಪನರಸಿ ಎನ್ನಯ ಕ್ಲೇಶ ಬೇಳುವೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ
ನನ್ನು ದೂರನು ಕಾಲವಶದ ಜೂಜನಾಡಿ ಸಕಲವನ್ನು ಸೋತ್ತಾಳ ಕೇಳಾದರೆ ಕೃಪನರಸಿ ಎನ್ನಯ ಕ್ಲೇಶ ಆ ಆ ಆ अम्मा सांगते मिगेल काणी होडस हा तुम्ही संगीत बरीची हा. आम्ही एक रायल बाहेर जाऊ हो त्यावर तिकडे भांबून कोण म्हणून सांगू हा माना हा. काही कोण त्यांनी म्हणत अय्यो पावसांची परिस्थिती रे ना हा कित्या म्हणारी हा. पतिव्रते चलल हाव हा बमनाल नाव सांगून तंगेल नाव अपमान जेवचे आव सैसून गेला मा सैसून गेला नका तशी जाऊ मा हा मी गेला बमनान तंगेल भावानೊಟ್ಟು ओहो पगडे केळू सर्व राजपणा गवर्ण तंतु सोडवली हा तिथली मात्र नाही हा रंदा उचुक पडला हा पतिव्रते जाऊ नसेल हवं हा तंगे लोटूची ओहो सुकार मात्र नाही हा. कष्टारी तंगे लोटू सुका म्हणून रन्नाची खंडितच खंडितच हा रात्री निदातन उठतासील मिगल पम्मून हा रन्ना तू मध्ये तेरी सोंड चमकले मास अय्यो प्रारब्धी आता वनात हा मिगल कष्ट सांगूया म्हणारी मिगल म्हणतात जन मिगल उठून नाची हा हा पतिव्रता धर्म रक्षणे कतीर हा मिगेल जीव रक्षणे कतीर सिंधूर रक्षणे कतीर तुझ्याला आश्रय बघून येल्या मा आश्रय दिसला कसं म्हणले तुम्ही सिंदूर रक्षण कोर खा पतिप्रती जाऊनच का म्हणून सांगले ना मला काय भिवू का हम गेले ए देशांतू जे एक सिंदूराक अवमान जव सिंदूराक अवहेळन जव एक ते सिंदूराक रक्षणेक ತೊಂದರೆ जत ಮುಂದೆಲ್ಲ ರೀ तै हम गेले प्रत्येक देशाचे प्रज हुटानो ब्रह्मास्त्र सोडणो त्यांचं सर्वनाश करत म्हणाली कडाखंडित केलेली मिती तू कंचे चिंते खोर नका हंगा तो आश्रय निमून नाहीला आज दुखून तू हमगे ते रबोयच तेडा रबोयत काय नव अम्मा हा कसं सांगलाय हा हंगा तू रबोयत आणि तू पळेत ना मस्त पोट्टा बुक ज्याला म्हणके असतं दिसालेली मिती आम्ही एक बुत्तेर वचून पटा खाऊन एक विश्रांती घेवेत वे कसं म्हणता अम्मा हा भाऊची कतेरी वंतल हावले हा जीवन कडूक हा खाण जेवण मुख्य नाही. नाही काम मुख्य अम्मा हा तुम्ही आश्रय दिता म्हणून जलारी हा. तर जीवटोची कसं जेव काम दियाची ओहो. ते काम कोरलो हा तजे तगीत मक्का खाण जेवण दिला पुरा मा खाण जेवण दिला तिने अम्मा कसं म्हणलं तुम्ही काम जहो खा म्हणलं वय ओढणे तुगे आश दिसली तशी जवो मेकेल हे चरडाले काम हांव कोरने तस आज आईच्यान तू ते चरडाल चाकरी कोरनो तू हंगा विश्रांती घेऊन असू इथं मुखालवेल जीवन हंगा गेले रक्षण करता हांव रक्षण धनी करता जल्ल्या मा धनी जल्ल्या. यो आता भितर वचनो एक विश्रांती घेऊया यो चरडा यो ಋತುಪರ್ಣ ಭೂಮ ಆ ಒಂದನಿನ ಋತುಪರ್ಣ ಭೂಮ ಹೊರಹೊನ್ನ ಚಂದ ಚಂದನ ಬೇರೆಯೋಡನದು ಪ್ರತಾಪ ಒಂದನಿನ ಋತುಪರ್ಣ ಭೂಮ आमगेले गोंचे कृषिकांक कृषी करून चंदायला साथी म्हणून सांगून तांकां जाग दिवन
ಕೃಷಿಕರ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ರನ್ನಾಶಿಲೆ ದುಷ್ಟ ಮುರ್ಕೆವನು ತಂಗಿನ ಕೊರ್ಚಿದ ಸಾಲ ಕೃಷಿಕ ಉಪದ್ರವ ದಿತ್ತಾಸತೆ ಹತ್ತ ಎತ್ತ ಸಾಲ ತೊಂಡ ಎತ್ತ ನಾಮನು ಸಂಗುನು ದೂರದಿಲ್ಲ ಸ ಕಶಸ್ತಾನ ಬೇಟೆಗಾರನು ಅಮ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇವ್ ಕಾಮನು ಸಂಗ್ತ ಸತಿ ಬೇಟೆ ಹೊಚ್ಚು ಕಾಮನು ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಜತ್ತಗೆಲ್ಲ ಭಾವುಕು ಸಗಲ ಸಂಗನೇಶ ಅವಂಗೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಏಕಕೋಣ ಸೀತ ದೇವೇಶ್ನಕ ತಕ್ಕಪ್ಪನು ಏ ವಿಷಯ ಸಂಕ ಓ ಭಾವುಕ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ तुम्ही काही वच्चे ಹೇ सांगू तुम्ही काही वच्चे निघाले नवे वस्तू निघाला काही जेव्हा बाहेर सरताना काही वच्चे म्हणून सांगला बसपून नाही होत्या मग ही कशी निघूचे दूर बाहेर सरली ती हा तुम्ही दूर वच्चे त्या एका जलनवर ಎಕ್ಕವ ನೋಡಿ ನನ್ನ ವಚನ ಬೇಟೆ ಕೇಳ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಸಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎಕ್ಕವ ಪೇಂಟ್ ಎಕ್ಕವೇ ಆಯ್ತಾ ಹೇ ಆಜ ಮುಂಚೆ ಬೇಟೆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ ಹೊತ್ತಂತ ಕಪ್ಪದು ಬೇಟೆಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಟೆಗ ಯಾಕಡೆ तुगेले अंग संस्कार बळयता हां खंयची जेव्हा एक प्राणी येऊन तुका दंडान घेऊन येईल म्हणजे तुका दंडच्या कुठं ಪ್ರಾಣಿ ದೌಂಡಾचे मक्क दौंडाचे जायना पळून प्राणी भिवून हे खंयचे मिगेर अशें ओड बिकर प्राणी म्हणून भिवून धांवता ती हां 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 तितले मात्र नाही हांव नळ महाराजा लोट्टो बेट्या गेला 4-5 फाटी वचून म्हाका अनुभव आसा बेट्या वचून हां खंयची म्हणजे प्राणी पुरो मरयला हांव एसटी रपचे एसटी रपतना नळ महाराजा एसटी रपता प्राणी पुरो मेले सुत्तू येऊन रपतात पुरा या प्रकारे विचित्र पळयता नळ महाराजान बाणू थोडे एका प्राणी मरोचे हां त्या काम तुका करू हय सुत्त प्राणी रपले गेले एक बड्ड्यान मरता गेला जल्ला हय मर कदर बोट बेतीता गेला जल मक्क पळून प्राणी मक्का पळून बेसे ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತುಗೆಲ್ಲ ಮೃಗಶಿರ ರಾಶಿ ಜಾವನ ಅಷ್ಟಪೂರ त्यातल्या प्राणी ಅವನು ತುಗೆಲ್ಲ ಏಕ್ರೆ ತುಕ್ಕು ಬಳನು ಪ್ರಾಣಿ ಬಿ ಉಂಚ ಈಗ ರೂಪ पळून मगिरेक तुगल विषय संतोष चला कसा गोतस तुगेल बघे तू हास्य प्रधान जाऊन उल्लेख बेळा त्या मग मनाक बारी संतोष येल्ले तुकू मेचू का जलेलेंची आता ನನ್ನ ಒತ್ತಾನ ಅವ ಗಾಡ್ ಜೋಣ तू कसे हांव तुमगेर म्हाका गोड्याचे बाल दवर लांबून येता कंडून लात दिसते महाराजा आत्ताची तुका तोंडार जाग ना आणि खंय म्हणू मस्तूचे गोडे हांव इतलोड 1000 गोड्याचो अधिकारी मक्क गोड चोड कळना हांव एक गोड्यार तुम एक गोड्यार चेवण वचावे बेटे हा हांव एक गोड्यार वच्चे तू एक गोड्यार वच्चे वच्चे कशी ಯಾರ ಕುದುರೆಯಲ್ಲ ದಳಗ ಯಾರ ಕುದುರೆಯಲ್ಲ ದಳಗ ಹಾರದೆ ಗೊಳಗ
ಎತ್ತ ಬಂದ ಭೂಪ ಕರಗದ್ದಲೆಯೊಳಗೆ ಕರಗದ್ದ ಬೀದಿಯಲ ಕರಗದ್ದಲೆಯೊಳಗೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಬೀದಿಯಲಿ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕಲ್ಲು ಮರಗಳು ಎಡವುತ್ತಲಿಯೇ ಸಾರಥಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಧೀರನಿರುವ विचित्र जली है डोळे दिसत असाल सिंहाक दंडाने घेऊन होताना गोड्या चंगा चिहू मनीसोर सकाळ पडला सकाळ पडल्याला भेटता का मेघाल फೈ आಕ फत्तर लागून रगत देवतस अधिक जल्लेला रक्तात ओत्ताड निमती उठान चमकूत नसाल परिस्थिती राहना ಹೊಟ್ಟ ಬೂಕ್ करतस पाणी जत्तस मेघाल टेकला असिलो हांव फडकच्या बुड्या मेघाल ಒಟ್ಟು असेल भाऊ का हा काही पडला की होत ना भाऊ का ओ भाऊ का मागीर संधी झाला काय झालं ओ रगत रगत जेवतो असं मेघाल ಒಟ್ಟು असेल नवऱ्या तू फडतान तुक्ku लागणी आहे ಅವೇ ಬಳ್ಳ ಅಂಕ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಯಿನಿ फिट्टू जाईनी ಅಲ್ಲ ಪೂರಗಡ ಹತ್ತು ಪುಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಲ ಅನಿಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಗ ಕೈ ಅತ್ತ तुक्ku फेट्ट गावच्या जाग ना ಪೆಟ್ಟು ಪಣಿ ಮಕ್ಕ ಪಳ್ಳಕ್ ಲಗ್ಗೆ चढ उलवत तसा सामर्थ्य मकना कसं तान येत असं उद्या जाव का उद्या काय ಮಹಾರಾಜ एक ತಾನೇ ತುಣಿತ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಖರ್ಚಿವೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ನಾವ ಅಂತ ಉದ್ದ ಪಿಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ तुक दावा तर एक खनसाला वजेला कसं घेत ಇದಾಗ तानेला उद्या ಬೇಕು ಅವನು ಮಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾರೆ ಹಾ ಉದ್ದ ಹಸುವಂಗ ಹಾ ಉದ್ದ ಜಾಗ ಹಾ ಮಹಾರಾಜ ಉದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಗಂಗಾಕಿ ಲಗ್ಗಿ ತೋಡಸ್ತ ಹಾ ನಾಯಿ ಉದ್ದ ಉಗ್ಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಹತ್ತಾರ ಗೆಲ್ಲತ್ತ ಹಾಡಿ ಮಹಾರಾಜ 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 ಉದ್ದ 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 ಎಲ್ಲ हो का तू दिला लुटका निमती अर्ध जीव वापस येईल मग की जल्ले बघिरे तसे असताना ते पट्ट बू करत नवरा कथा महाराज निमगू इकडे पट्ट बुकीच्या टक्के उपाय मी गेला ना पट्ट बुकी कोणा जास्तीची त्यांनी जेवण कर का हो का आशी कोर नका तुगेला उल्लास तिथल्या समय जेव्हा आता तरसून घेतो साले व्यवधान मागना मेघाला तर अर्ध जीवार असं जेव्हा एक सीत मिळल्या री हाण दिल्या म्हणजे री तुगेले उपकारू सात जन्म के हम विसार ना का महाराज तमाश केला नाही एत्ते तुमचे दुखी एत्ते वच्छ समान जाव म्हणून एत्ते कुशाल होलेला तुमका पट्टा बुकी ना ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ हाव पट्टा बुकी का तुम्ही येऊच बिते रंग रुची रुची रंता मग जाता लिंगड काही नाही हाव येतानाची शेडशी त्याने ते चटणी घेऊन येला हो ते रुकार बनला त्या केला रे पट्टा बुकी त्याच्यात तिथे त्याने मिळल्या मिकेची काही इथे पळेल ना तुला जातीची पूरा होती कोण मंकाड हा त्यांनी दौडती वाय हाव ಬಂದಿಲ್ಲಲೆ ಗಾಂಟು ಥೋಡಾ ಕೆಂಚೆ ಮಂಕಡಾಗೆ ಜಾರ या प्रपंच ಅಂತೂ मला तू मला मंकाड ना हा त्या नमने गांठी बी गेल्या हा हा असं ते घेऊन या एक पडी जेवण करता घेऊन येता तुम्ही सुरेरी नाव नेऊ का नावची मागीर नाव या बाबू का जाना जाना नाही ना अशी जेवण ना मक्का तू उठानोच्या गुडबाना मक्क बस सुरेक जेवण जाऊ का पट्टा बुक दर्शूच्या जायना एक सीत आणती महाराजा अहो सांगते धर्मात्म जेवणाचे विषय आहे कोणीही जाओ नाही ना अशी जेवणी म्हणजे रे सांग शेणी लागता या कोण सांगितलं तुका त्या मग अनुभव नळा महाराजांनी सांगितलं मग पुढे मस्त अनुभव असणार का तेच जेवण तुम्ही सुरेरी नाव नेऊ का तुम्ही नाव येऊच विचार रुची रुची रंता पण आव करून देत नावा मग उठाच्या जायना ना आव बस नावा तू उठ करायचो आहे पळे आधी पडलो रे बाबू का ನಾ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಎತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅದರ तू हात दिला नाही बड्ड हात ಆ दिला ಬಡ್ಡ ನಾ ದಿಲ್ ಮಕ್ಕ ಆ ಬಡ್ಡ ಆತ ಬಡ್ಡ ಮಕ್ಕ ಧರಣಿ ಬಲ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತ ಧರಣಿ
ಬಲಲೆಪ್ಪಿದುದವರ ಮಾಜಲವುಗೈದ ಹರುಷದೊಳು ರುಚಿಕರಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಾಹುಕಗೆಂದ ಅದ್ಭುತ ಹರುಷದೊಳು ರುಚಿಕರಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಾಹುಕಗೆಂದ ಇರು ಎನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ದೇವರ ದಿದಿಗೊಂಡಡುಗೆಯೋ ಪರಮಾಪ್ತ ನೀನೆಂದನು ಆ ಆ ಹೌದಾ ಜಮನ್ ಕೋರ್ನ ಅವಂಗ ಬೈಲಾರ ತೂ ಗೈಸಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಹಾ. तुम्ही जवान केले ಹಾ सीधा आयली त्यांना होय. तुम्ही जवान करता ते तो गोपाळ चित्ता कण ರಂದೆ कण पुरा काण उड्डाची गुड्डू स्वच्छ कर काही नका ಕೈ ಉಡಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತುವ त्या काण त्या करची रुक्का म्हणा उडे ಅವ್ ಬಿಸಿಲ್ ಕೈ तू एक रुया करची रुक्का म्हणा तेव्हा रुक्का मुळ नाही हा कೈ असला का संजाता निश्चिने महाराजा हं. आम्ही केतना जवान करता रे हं. चित्ता कण आणि ರಂದೆ कण कसं असतं ते या सोडून जा हं. इथं म्हणजे एकवटोळ केंजो मुंजंते केली म्हणजे झाला रे केंजो जेव्हा तज्जी पक्षी दावली म्हणजे झाला रे हं. मनशाक शेणी लागता शनी लागता पट्ट दुखी पट्ट दूर सूर जाता तशी जाणं होते स्वच्छ करून राहिलो अनेक उपाय अस हा. थोडे उद्दा घालून प्रोक्षण केलं रे समस्या परिहार जाता म्हणून सांगला हा. असं तू आता मग इतलं उपकार केलं ना हा. असाल जेवण येतो त्या जेवणी हा कत्ने जेवेल कोतोस तुका कद ना नळ चक्रवर्तीला वल्डिक्याची हेरतोस हा अवताना कुटा म्हणून सांगून दवरनो हा स्वतः नळ चक्रवर्तीनाची रंदाप कोरनो आमक ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ असं नळ चक्रवर्ती त्या जेवण गेला तर साला अनुभव मग जत्त असं हा भविष्यास्य पुरो हा किती म्हणल्यार तू नळ चक्रवर्तीला असताना तशिलो हा ताका थोडो सहवास दोष तुका इलिमती तसा लेख रुचिकार जाल्यार रंदाप तुज्यान करू जल्ल्या म्हणून हांव लेखता असं एशिने महाराजा हा. तुमक रुची जोच्या कारण कसं कसं नाही नाही? कोणाकय जाऊ दोरू फट्ट बुक जाता ना 3 दिवस पडले सिद्धा कणसले जांग रुची जाता हा कसं रोची हे म्हणून ते पट्ट बुकी जाल्यार रे शेण शीत कंचे आयची शीत कंचे कळना तसली मूड हांव नाही उन्हा 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 हा. असं इतले उपकार केला तसा तुका फैल दाखवून गोड राखची काम ना अयो महाराजा तक्का म्हणजे आता करा कोणाके उपकार करून दे म्हणून उपकार केल्यावर आमका गेले महाराजा हं. तुमच्या जीव बऱ्याला लाव नाही होय. त्याच्यानंतर कोण बंदी मग काम नमला राव काही वच्चे महाराजा वैर आहे गोड राखचे काम ना म्हणून सांगल्यार तुका कामा दाखवून काढलं म्हणून नाही हा हा तशी नाही तुका कामान तू तेर काडे जाल्ले म्हणून हा आणि किंची काम कशी आणि तू मेघाला असताना अरमन्याक अडुगे बट्टू लायक सांगलं महाराजा हं. या रूपाच्या काही जेव्हा बल्ले रंदाप केली म्हणजे हं. त्यांनी जेवण अभ्यासाला रोंकून घालची रवारी या कंचे ग्रुप अळशी गाठ केला रंदाप आम्ही जेवची तू सगळ्यांकी रंदाप करू सांगन तुका हा आमगेले एक 10-15 जण असतात हा सांग तू रंदाप कोण दिले रमणे बितवेला मात्र कोण खाऊच्या म्हणून तू चिंती करू नका हा. आता तू केल्यावर कोण केलेल्या तुम्हीची पल्ले हांवेंची गावचे हा. तस जाऊन तू गेल्या वस्त्राची काय बदल लावून जाऊ लायक कशी आणि फलता पण तुका धव वस्त्र दवय त्यात नाही हं. कडेरी कडेरी गलचा खोऱ्या अंगल्या म्हणून नाव हा कळली बाय दव आहे ना धव धव अंगलाची मर्यादा गाणवतो एक धव अंगल गलचा एक मॉल असे हा त्या खोऱ्या अंगलच्या अखेरीक हा त्या कोण विकता म्हणून गोत ना हा. कोण घेता म्हणून गोत गोत ना ना. कोण कोणा घालता म्हणून गोत गोत ना ना. घाल घेतली आम्ही ताज्या बुड गोत ना गोत ना. ते एक विस्मय जाऊन असं श्रेष्ठ ते ताजी विषय नका तुका नाव एक चेंज जाऊ का हे मक्का दव अंगल नका मक्का वस्त्र यांची पुरं काळ्याची हं. इथं गोतोच हं. दवे गळसता का पूरा जरा मिगाली तोंड मात्र दिसता काळ्याची हं. या देव इंगडाची हं. तसे जरा या तोंडाक याची चम परिपूर्ण जाऊन काळ जाता काळजात. असं अंगल मात्र किती सा 3 पटी उंबळी त्या करे 4 पटी उंबड्या झालं ना हा. आणि कसा म्हणा रे नाव तुला भाऊ का भाऊ का भाऊ का भट्टा जायतो भाऊ का भट्टा म्हणणारी बाबा समजाय ना गे म्हणून भाऊ का भट्टा नाव सम्या सम्मे ना अप्पण्णा भट्टा हा अप्पण्णा भट्ट जाता आणि मग अरे भाऊ का नाही अडुगे भट्ट अप्पण्णा भट्ट अडुगे भट्ट अप्पण्णा भट्ट
राजा कालस्य कारणः अशें म्हणून ज्ञानान सांगेलस खंयच्याय राज्यांतू वेळ वेळार पावस काल कालार समृद्धी जावपाक जाला रे हाका कारण ते राज्याच्यो ते देशाच्यो रायूची कारण काही ये मेगल विदर्भ देशातू कुंतलापूर म्हणल गाव राजधानी कोण अति सुंदर वैभवारी ते गांव चलाशिला तशें म्हणून ते प्रजाजनान ह्यो रायू पुण्यवंतू म्हणून सांगताना म्हाका भारी संतोष जालो आसा इतलें न्हय हे राज्यांतुले पुरा प्रजाजन मेगेले चेडू म्हूण लागून हांव आलेख केलें तुका न्हू आज मेगेल राज्य अतिवृष्टी अनावृष्टी कसलेय येना तशी मेगेल गांव समृद्ध जावन आसा संसारीक जावन सांगचे जाल्यार हांव संतृप्त जावन आसा जाल्यार एका कालार म्हाका चेडू संतान प्राप्त जायना म्हणटना एक दिवस मेगेल आसतनाक 9व्या वर्षी आयली ती हे 9व्या वर्षी आशीर्वाद आनी अनुग्रहान म्हाका 2 चेडू जाले ती त्या आशीर्वादान 2 चेडवां तूं एक जाल्लो चल्लो आनी एक जाल्ली चल्ली चल्ल्या नांव दमा म्हूण नांव दवरलें चल्लेक दमयंती म्हूण नांव दवरलें दमयंती भारी सुंदरी इतलें न्हय सद्गुणे आनी भारी जाणे तशें न्हू तिका निषदपुराचो राय जावन आशिल्लो नळ चक्रवर्ती वट्टू हांव वर्णीत कोन्न दिल्लें तशें न्हू हांव आज पुण्यवंत म्हूण लेखतर आसा तितलें न्हय भारी संतोशारी असं म्हणचे सांगशाक हांव समाधान पावतर आसा कोणत्याय मेला आसतना येतर आसा इत्तलू कुलपुरोहित जगा दमयंती पुत्रರು ಪರಲು ಕಂಡೋ ಇತ್ತಲುಳು ಬೆದರುತ್ತ ಭೀಮರಾಯನು ಬೇಗ ಚಿತ್ತದುಳ್ ಬೆದರುತ್ತ ಭೀಮರಾಯನು ಬೇಗ ಎತ್ತಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡ ये चुरडू मात्र कशी होती चलते काही असं मेगल दमयंती काही असं मेगल नळ चक्रवर्ती या चुरडू मात्र कशी अंगायली ती कसं चालली मेगल दमयंती सांग्या सांगता राया हा एक दिसू हा. निषेध राज्याक हा. सगळो दैजी जावन आशिल्लो हा पुष्कर येता हा पुष्कर येवन आमी पगड केळया म्हणटा हा पगड केळया म्हणटाना तो तागेले एक दैजी न्हू हा. ताका मर्याद देता तशें तो पगड खेळता हा, पगड खेळताना तागेलो गेलो ब्राह्मण येयली हा. म्हणटा ती आमी अशी पगड खेळणारी त्या लायक जायना हा. पूण एक आमी तोंड दवरका म्हूण कळ्ळें हा. तेन्ना उत्साह येता म्हूण तशी रायू सुर्याक भांगर दवरता हा मागीर सैन्य दवरता कडेक तशें एक एक दवरता वता हा कळ्ळें तदन रायू पूरान ती चलवता ओ देवा कडेरी वेंकटरमणा नारायणा कसं चालली अशी कडेक कडेरी रायू तेगेले राज्याची पण दवरता हे देवा राज्य पण दवरनो दुरादृष्टवशात रायू पुरा सलवता पुरान ती सलवन कुठले क्रूरी जावन आशिल्लो पुष्कर तूं आतांची कुठले तूं आतां रन्ना वचका म्हूण आज्ञा करता तशी नळदे ती तांणी पुरा रन्ना वतात हे देवा रन्ना वता रन्ना वता जरा दमयंतीक एक तोडे ते म्हाका सांगू का म्हणून दिसा न्ही हांव आसतना तीक कशें बाई आशिल्लें तीक रन्ना वची जाल्यार रे तीक सैन्य सेवक मेगेल रातू पुरो तें तशें न्हू म्हाका सांगना अशी कशी टिमगल ती इतलें अशें जाल्लें ना पळयता कशें जालें म्हण पळयता असो पळयता न्हू तुमी तांणी रन्नान तूं चेडू मेळ्ळी ती सांगा ती. तुमगेला सोड्या ती म्हणलें आ तशें हांव चेडू घेवन येयला राया लायक केल्लें पळयता न्हू तुमी कळले केल्ले उपकाराक तुमकां मस्त म्हाका संतोश जाल्लो आसा व्हडना तुमी आमगे अरमने देयाची जेवण कराची सदुपचार पुरे घेयाची तुमी काणे कणी कप्पा काणे घेवन मुखार सुका ए नमस्कार राया नमस्ते
पट्टा बुक जत दवा तू खाऊ का दवा कसं नाही जेवण जाऊ खावा दूरचे आहे या वचा मी गेला म्हणे वचा ते जेवण करूया ए ये चुरडू पडायचं ना हा हा मेगल पोट टाक तसकात गेला म्हणजे तर मेगल पोट लसताच हाते तिकडा आ नमस्ते चुरडू अत्याची देऊ नका ये चुरडू कित नाही अम्म जाय आम जाय आणि म्हणताना मक्का बद मेगल पोट लसतं ಎಷ್ಟು ಬನು आज हांव एक निर्धार घेतलेलो जसं म्हळ्यार कोण मेकल तूं जावन आशिल्ले दमयंतीक सोदून हांग मेकला आसतना हारता की तांकां मेकल देशाचें अर्ध राज्य दिता म्हणून हांव निर्धार करतलोच कोण गेल्यार आसोची ताजे कितें तरी ह्या निर्धार केलेलो पळोवन मस्त जावन सोदून चमकले की गांवांत उरले मस्त राय चमकले की जाल्यार कोणाकय दमयंतीक सोदून हाडूंक जाय न्ही अಷ್ಟು म्हणू ह्या कामाक समर्थ म्हूण गेला रे मेग्गल कुलपुरोहित जावन आशिल्लो सुदैवची म्हूण म्हाका दिसता असं अಷ್ಟು म्हणू सुदैवाक मेगल आसतना येवचें सांगता ताका ही जबाबदारी निभायता कुलपुरोहितानो कोण आसताय नमस्कार महाराजा तुमगेले चरणकमलारविंदाक साष्टांग नमस्कार शुभ जेवो भीमकराया हा सुदैवान येवका म्हूण तुमी आपोवन पेटयल्या हा कसन विषय म्हूण म्हाका कळ्ळी महाराजा कसने यागू यज्ञ कसने करोस की जेव्हा कसने चांग सत्कर्म करोचास की जेव्हा कसने ज्ञाना विषय री तुमका कसने तुमका निमगून घेवचास गो महाराजा कुलपुरोहितानो हा तुमकां आपयलेलो विषय खंयचेय नाही या दोन विषयाकय तुमकां आपयलेलो नाही ಅರಿದಾರು ಹಾಲು ಬೇಕು ಜಗವೆಲ್ಲ ನೀರೋಗೆ ಕೊರೆದಾರುಳಿರುವಾಗ ಕರುಣಾದೊಳಗೆ ಅರಿದಾರು ಹಾಲು ಬೇಕು ಜಗವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಯೇ कुलपुरोहितानो सांगा महाराजा आपयलेलो विषय कसं म्हणा रे हा मेघल धू जावन असेल दमयंती रान्ना चमकल विषय तुमकां ಗೊತ್ತ आशिल्ल्याची वै महाराज इतले नाही तिगल ಒಟ್ಟು नळ चक्रवर्ती चमकल खंय तश्टू म्हणू हें चेडवान अम्म जाय आनू जाय अशें म्हणटाना म्हाका मेघल रोदन चडसूचें जायना तश्टू म्हणू हांव निर्धार घेतली कसं म्हणा रे मेघल देशाचें अर्ध राज्य हांव कोण मेघल दुवेक सोदून हाडटा की तांकां दिता म्हूण निर्धार केल्लो आसा म्हणू ह्या कामाक मस्त जणांन प्रयत्न केले गे जाल्यार कोणाच्याने जायना नको न्हू ह्या कामाक समर्थ म्हणा रे आमगेल कुलपुरोहितूच म्हूण म्हाका खंडीत ಗೊತ್ತ आशिल्लें तश्ट म्हणू आमी तुमकां पळयल्ले तुमी म्हाका एक व्हड उपकार करता मेघल धू जावन आशिल्ले दमयंती खंय आसताली सोदून हाडका म्हणून तुमगेला विनम्र जावन हांव नमून घेता महाराजा हा तुमगेली हे कष्ट म्हाका अर्थ जाता दमयंती केवल तुमगे धू न्ही हा सांतल्यान हांव तिका विद्याभ्यास दिलेलो हांव गुरुती गेलो हा महाराजा हा तुमगेले अर्ध राज्याच म्हाका कसने आशिना हा जाल्यार ती हे भूमंडलांत खंय आसल्यार हा. तिका हांव सोदून हाडू तुमगेले येता रपयत महाराजा तुमी निश्चिंत जावन राज्यभार कराची हांव आयज हाडटा तुमी आदेश दियाचे धन्योस्मी गुरुवर्या जाओ नमस्ते. बरे जाओ
ಅಖಿಲ ರಾಜವ ಸುತ್ತಿ ದಣಿಯಲು ಚದುರ ಸಿಕ್ಕದಾದಳು ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಕಾಳುತ್ತದು ಗುಣವ ಮತ್ತೆ ಹುಕ್ಕಲು ಚೈತ್ಯ ನಗರ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಕಾಳುತ್ತದು ಗುಣವ ಮತ್ತೆ ಹೊಕ್ಕಲು ಚೈತ್ಯ ನಗರವ ಪೃಥ್ವಿದೇವ भीमकरायाक हांव आश्वासन दिवन आयलो की खंय असल्यार दमयंतीक हांव सोदून हाड दिता म्हणून आज 5 म्हयने जाल्ले अंग वंग सौराष्ट्र मगध पुरा देश हांव भोंवन आयलो खंय आमगे दमयंतीला सुळी समेत मेळ्ळी ती तरी मिगेल प्रयत्न हांव सोडना दूरतल्यान म्हाका थंय खंयचो देश चेदी देश दिसता आसा ह्या देशाक हांव वचून पळयता खंय आमगे दमयंती थंय आसतली की म्हणून हांव तिका सोदूनच सुद्दां चेदी देशाचे रायन म्हाका भोव सन्मान केलो अतिथी सत्कार भारी चंद रितीर केल्ले अरमनेक आपोवन म्हाका भक्ष्य भोजन पुरा करयलें हंगे तरी म्हाका दिसता हांव हांगा आयलो उद्देश सफल जालो सो दिसता म्हाका हांगा अतिथी सत्कार करतना जेवण वाडतना एक बायल मनशेन म्हाका गोडशी वाडलें त्या बायल मनशेक पळयतना खंयकी म्हाका संशय जाता खंयकी ती आमगे दमयंती तशी म्हाका दिसून ह्या विशयी हांव हांगाच्या महाराणी लेगीत समजून घेता महाराणी आमगेले आतिथ्य स्वीकार कशी जाले भारी संतोष तुमगेले संतोषूचे आमकां संतोष जाल्यार रे तुमगेले ते तोंडार पळयतना एक संशयशे दिसता कसं म्हूण सांगू इतले पुरयता न्हू खंडित महाराणी हां हांगाचे अतिथी सत्कारू घेवन ब्राह्मण संतोषल हां जाल्यार हां म्हाका एक विशय तुमगे लागीं निमगूचे आशिल्लो महाराणी सांगया पुरयता न्हू सांगया हांगा म्हाका तुमी भारी अतिथी सत्कारारी जेवण आनी वाडलें हां तेदन एक बायल मनशेन म्हाका गोडशें वाडलेलें आसा हां तुमी कसं अपार्थ करूं नजा हां ती बायल मनशेक म्हाका एक पाटी ती कोण म्हूण तुमी सांगू येतवा ती खंयची ती म्हूण म्हाका एक पाटी तुमी तिळसू का महाराणी कसो पुरयता न्हू तुका अशी एक समस्या ती कोण म्हूण लेखला ती एक अनाथ आहे ओहो मिगेल 10 जावन हांगा राबल्या हां जाल्यार मस्त सद्गुणे मात्र न्ही बायली धरल मनशान येयल्या रे मात ती उकळणंत पळयन येतली चेलीक तुमी अशी निमगूची समवे महाराणी हां तुमी अपार्थ करूं नजा हां तुमी आतां सांगलें हां ती अनाथी वय ती परदेशी वय तुमकां मेळ्ळेली वय महाराणी हां हांव 4 गांव भोंवतल मनीसू वय न्हू ती अनाथ जाल्यार हां तिगेले आवसू बापूसू जावं कोणेय तिगेले संबंधाची हां खंयचेय न्ही खंयचेय गांवांत पुणी आसतलींच खंडितच म्हाका तांगेले कुटुंबा वाटो तिका मेळोवच्याक साध्यत आसा हो हो त्या उद्देशान हांव तुमगेले निमगेले महाराणी तुमी कसली चुकी जो अपार्थ करूं नजा हां तें बरें काम अशें जाल्यार आमगेले चलये काम हाता पळयता जाय. चलये महाराणी तुम्ही कसं म्हणलं अनाथी वय परदेशी खंडितच महाराणी हां ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿವಳು ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿವಳು ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಪರಮ ಮಂಗಲೆಯಾದ ದಮಯಂತೆ ಪರಮ ಮಂಗಲೆಯಾದ ದಮಯಂತೆ
ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಪರಮ ಮಂಗಲೆಯಾದ ದಮಯಂತಿ ನೋಡೆನೋ ಉರುತರದ ತಾಪವೆತ್ತು ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತಿಯೇ ತರಳೆಯ ಹಿಡಿದಿದಳು ಪರದೇಶಿ ಅಲ್ಲಿವಳು महाराणी तुम्ही कसं म्हणल्या परदेशी म्हणे परदेशी अनाथी म्हणले तुम्ही तिका हा हा शांतम पापम कसं म्हणले तुम्ही हा. महाराणी हा. ही हा तुमगेल्या बहिणी चंद्रमती आणि भीमकरायल ध्रुव परममंगल जल दमयंती आणि तुम्ही एक अनाथे ही परदेशी म्हणून सांगल्या महाराणी हा कळली मॅ महाराणी तुमका कळली म्हणजे रे तुम्हीची तिला निमून समजून घ्यायची जायत पुरोहित नो ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅರುಗೋ ನೀನಾರು कोण ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅರುಗೋ ನೀನಾರು ಮೆರೆವ ದಮಯಂತಿಯಲ್ಲ ಮೆರೆವ ದಮಯಂತಿಯಲ್ಲವೇ ಮರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಣೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಣೆ ಎನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನ ಮೋಗದ ಪುತ್ರಿ ಪುತ್ರರಾಣೆ ಮೆರೆವದ ಮಯಂತಿಯಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ರಾಗ ನಡೆದ ಮನಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅರುಗು ನೀನಾರು ನೀನಾರು ಆ अय्यो तू दमयंती वे माँ हाँ हाँ दमयंती नहीं हाँ तू दमयंती नहीं वे तू गेला आ नम्मला हणस चढा सांगा ना वे बुद्ध सांग तू दमयंती नव्हे नाही तू गेले चिड बळायला हणस सांगा ना समजली मी तोंड पळून सांग मेजगळाणच हा हा ही का सुलो बैल तोंड सोडवायच्या जाय ना तशी असताना एक उपाय मिळाले असं ही पतिप्रते म्हणून सांगून असतं ही केलंय कशी तोंड सोडवा का म्हणाले म्हाका विषय कळीत आयला विचारलेली मी ती दमयंती तू कोण म्हणून सांगना जाल्यार रे तू गेल नळ चक्रवर्तीला आणून ಗುಡ್ಡ ಪೇಳದೆ ಕೊರಳ ಕೊಯ್ದೆಯ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣ ಗುಡ್ಡ ಪೇಳದೆ ಕೊರಳ ಕೊಯ್ದೆಯ ಅಷ್ಟಭಾಗ್ಯಳಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆನೆಂದು ಗೋಳಿಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ಪಿದಳೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗೋಳಿಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ಪಿದಳು ಗುಡ್ಡ ಬೇಳದೆ ಕೊರಳ ಕೊಯ್ದೆಯ ಆ ಆ ಆ
काम केले महाराणी जाऊन चुका असेल तुम्ही हा दिए मी गेले साहेबा किती मात्र मी हे चढवल चाकरी केले नव्हे तुम्ही इथ्या कशी पट्टी सांगली चढा पट्टी सांगली तू गेल कसन कष्ट असले रे मी गेला सांगून घेवे ते नव्हे इथ्या कशी झाले म्हणून मी गेला सांगू तुम्ही हा हा ಬರಿದೆಯುಂ ಮಾಡಿದರೆ ಭೇದವನಿರಿಸಿ ಮಾತಾಡುವಿರೆ ಭೇದವನಿರಿಸಿ ಮಾತಾಡುವಿರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯ ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಯಾದೆಯ ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿರತಿದೆ ಕೆಲಸವ ಹೊರದೇನು ದುರಿಯೇ ಬರಿದೆಯುಂ ಮಾಡಿದೀರಿಗೆ ಭೇದವ ಇರಿಸಿ ಮಾತಾಡುವಿರೆಗೆ ಆ कसं झाले म्हणून सांग त्याला कसं हम बेसिन मिगेल गुरुदेव वय ಸಾಂತನ ತಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಚಂಡ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಲೆತ್ರ ಅವ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಗು ಜಾಯಿನ ನಾ ಪಚ್ಚೆ ಹಾ ಗುರುದೇವಾನ್ ಸಂಗಿನ ವರಿ ಹಾ ಆವಾಚಿ ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ಬಾಯ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದಮಯಂತಿ ये देवा कसन केल्यावे नळचक्रवर्तीन हा संगे भाव जल्लल पुष्करान हा पगडे केळू सर्व राजतंतु सोडवे अय्यो प्रारब्ध घे जल्लारी त्या पुष्करात हा आमगेल वैरी करुणी ಏನത്തിൽ ಗೆಲ್ಲ ಕರುಣೆ हा हा आमका रन्न उचुक मुळग हो हो सकडे सोड हा दोन्ही चढुवाक माननतील मनारे कुलार पिटू हो हो कुळारसाची नळचक्रवर्ती म्हणाली हा दमयंती हा रन्ना वाट तू लेखील वरी सुलभन वय तू वै कुलारा बस हा तई सुकारी आस म्हणाली वैनव हा पतिव्रते जाऊन सिलाव हा बंधन कष्ट रस्ताना आव कशी सुकार सुजत पचे कशी सुकार ते खंडित चढा खंडित आमगेल संस्कार चढाते आमगेल संस्कार तशी जाऊन हा तंगेल ओटूची रत्ना पायस हा ते काही चढला तो रत्ना हा रोजल्ली मोडू विश्रांती घेव्या मोडू धाव पडेतना तंगेला वस्त्र पूर पक्षी घेऊन जाऊन अय्यो हा बमणाल मान रक्षण करचे हा एक पत्नी जल्लाला धर्म म्हणल कारण हा हम मिगल सरकाचे कुंडू काढू तंग मान रक्षण करू छान काम केलं चढा छान काम केलं आणि खात्री निद्र नसताना हा सुस्तू जल्लल निमिती हा कशी मग घंटी नीद पडली अय्यो देवा सकाळ उठून पडितना हा मक्का मदेरन्नाद सोडू नळचक्रवर्ती जमकलेची पछे जमकले अय्यो विधी केळू मगेर कसं झालं चढा सकाळ उठेतना हा मेगे लगी बंबुडतील पळून हा पिछली आणि मेगे जीवनाचं रक्षण कसं नाही म्हणून पमना सुरीतच मुखार बसताना हा हेब्बावा नेऊन मेगे पाय सुटून घेतलं हे भाऊ हा ते मग खता म्हणताना हा. मेगे जीव रक्षण एक जना पहिला हा त्यांना खैगे तुला किरातक येऊन हा ते हेब्बावा मानू मेगे जीव रक्षण केलं छान काम केलं त्याने छान काम केलं हा जीव रक्षण केलं ताणेची हा मिगेल वैरी वाईट दृष्टीत घालू बाक लग्गी खंडितना पतिव्रता धर्म रक्षण खातीर मिगेल तिन्नी दोड सोडू त्याक बस छान झालं चढा छान झालं कसं झालं मुखार तशीच वतना हा व्यापारी त्यांनी मिळलेची हा हा गेलागी म्हणजे परिस्थिती सांगताना त्यांनी दाखयला द्यायची चेडी देशा वाट बघता गेला आश्रय घेतली पछे वय चढा आसू मळारी
औसु नंतर दोन्ही औस कोण मिळाली पच्चे ओहो हाव जलारी. राहिलारी हा. औसु सेव कशी करत असेल की तशी तुमगे सेव केला पाहिजे खंचे जुरा उद्देश ना पचे तुमगे सेवे काय पुढे चुकी जाऊन असणारी मग मागे भावांची चुकली तू कोण म्हणून कळण्यातील गेले ना मग महाराणी जाऊन चुकाशील तुका पळो काशील हव्या आज मगे चक चिरडवाल चाकरी कोरनो इतके सकट प्रारब्ध हाडले ना चलेली मी ती ताजे मागीर कसं झालं चढा जाऊन हा हे पुरे मी गेले ढाचार म्हणून सांगून खंडित मेगेल पती देव जलन नळ चक्रवर्ती काही असं आता खई असं म्हणून बघ बोलला हा हा त्यांची दुःखार हा ह्या दुःख तुमगेला सांगून तुमक दुःख हाडची रक्का मिळेल का तरी या दुःख मेगेल हरदांग तूच दवरून घेतली पच्चे अय्यो हा चढा आत्मा कापून हडू हा गुरुदेव वाहिलेची वय खुशीर तंगेलो पेटून दी चढा देवालय गुरु स्मरण केल्या रे केदनाय तो वाईट कर ना म्हणेल विषय आज सत्य झाली चढा पण चढा आज आमगेल पुरोहित आयल्यान तुमगेली तू कापून व्हरता म्हूण सांगून तशें आसतना हांव तुका कुळारो चंदायर पेटयता आसा जायना वे न्हू महाराणी आज एक दिवस संग विश्रांत घेवन खंयची दिसारी तिका वैभवारी पल्लेंकेर पेटोवन दिता तुम्ही आजी विश्राम घेया तशें पल्ला ती खावं पेटयता जायत जायना वे महाराणी. पुरोहित न्हू तशी जावा महाराणी हा आजी हा हंगा एक होड विषय संतोष विषय जाल्लो हा हांव भीमकराय दिलेली भास आजी व्हरून घेतली वय आमगेल दमयंती हा. मेळ्ळी हा तिका वपास भीमकरायक वपसूच काम मिगेलें खंडित ताजें पूर्ण व्यवस्था तुम्ही कराची हा. तुम्ही सांगिल तशीची आज हांगा मी आराम करून हा. हल्ली भाय सकताची जायत पुरोहित न्हू खुशी जाली खुशी बरेजो, जाली बरेजो. ना आम्ही मुखार वचून विश्रांत घेवया माहिती दिसाक आ ಮರುದಿವದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯೇ ದಮಯಂತಿಯ ಕರೆದು ಆ दमयंती पचे तू कुळार वता आणि भामून तुका मेळटा म्हणटाना म्हाका मस्त संतोष झालेलो आसा दिसलेली मी ती तू कुळार वताना अशी वची न्ही छेडा तू कोण एक चक्रवर्तील भायल तेवें कोण नळे चक्रवर्तील भायल न्हू तशें आसतना तू वस्त्र वज्र वैढूर घालू पल्ल्यांकेर भैसून कुळारा महाराणी तर्फेन वचूका जायना वे ना पचे ना हा एकली स्त्री हा कोणाल कधीरी श्रृंगार करून घेता ती गेल भमणाल कतेरी वैन हा आजी तन्नी मेगलट्टो ना म्हण असताना या श्रृंगार कसला का वज्र वैड्योर कंचे कामाक दाच पचे हगेल उडका सारी हांव अशी आसता जलारी तुगेल खंयची आश आव निर्मळीसी न्ही म्हणची तुका दुखू नाका हा तशी जावन तू संगील बरीची तुगेल आशे प्रकाराची हांव दंडिगेर मेगल कुळार वता पचे कुळार वता केले ना पचे मस्त खुशी जाली जाल्यार रे कुळारची वोंटी म्हणले की घेवन वचें आस तुवें दिसलेली मी ती तुका कुळारची वोंटी बोर न्हू तुका हांव कसं सांगिलें तूं कसं म्हणलें मेगेलें गी मेगेल सिंदूर रक्षण जावं म्हणलें आज तें सिंदूर रक्षण जाल्लेलें आसा दिसलेली मी ती तुवें हानी मेगेल वोंटी घेवन कुळार वल्ल्यांकेर बसून वचुका चेडा वचुका जायना वे जायत पचे ನಳರ ಪಲರ ಬಾಗಿನ ಬಾಯ ನೀಡುತ್ತ ನೃಪನ ರಸೆ ಮಹಾರಾಣಿ ನೀನೆಲ್ದೆಲುದಾಗ ಬಾಗಿನ ನೀಡುತ್ತ
ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದಿ ಸಿಂಗರವ ಗೈ ಸೋತ ನೃಪನರಸಿಗಿ हा दमयंती आणि संतोषार म्हाका पेटोवन दिवपाचें. खंडीत चेडा खंडीत आज तुवें त्या पल्यांकेरी वैभावर वचून पळोवका म्हाका नवे जाय चेडा हांव मुखार सरता. मुखार सून तुगेले फुडेंचे म्हणकेची वैभवार तुगेले राजा डेळिता बसून बामणाक मेळ नवे दिवपाचें कंदी. कसल आनंद दिसतास म्हाका तुका पळयताना फुडली रूप हांव सांगला म्हण केजेल्ले एक तेजो तूं सामान्य स्त्री न्हय म्हूण म्हाका कळ्ळें. हाजी हें सत्य कोण दिलें तें सत्य कोण दिलें अशें आसतना तूं हाजी पल्यांकेर बसून पुरोहितांक गेले वच्चे म्हाका भारी ಏರಿದುದಾ बरें देवो बरें देवो ಅಂದಣವ तुमगे सांगता पेटोन हांव तुमगेला सांगता तुम्ही तिका आपण वरयत न्हू हा ಏರಿದುದ ಅಂದಣವ ಪಟ್ಟಣ ದ್ವಾರ ಪರ್ಯಂತ ನಾರಿಮಣಿಯೇ ಅಮ್ಮ ನಾರಿಮಣಿ ಬಹು ಜೋಕೆ ಎಂದು ಸುದೇವನಿಗೆ ರಘುದ ಕಳುಹಿದಳು